नमस्कार. रिडिस्कवरी ऑफ गोवाच्या ह्या भागात म्हणजे जागोर पार्ट 2 ह्या भागात तुमकां रोहित फळगांवकाराचो माये मोगाचो येवकार. आमी हांगा आज दांड्यार आयल्यात. फाटल्या भागात तुमी जागरा विशीं कांय म्हायती पयली. ह्या भागात आमी हो जागोर म्हणटा तें कितें आनी एक्झॅक्टली ह्या जागराचें सेलेब्रेशन कशें आसता हें पळोवया. फाटले खेपे आमी जी जागराचे विशीं म्हायती पयली आमी कांय लोकां कडेन उलयल्ले, हांगचे कांय जाणकारां कडेन, हांगचे कांय गांवकारां कडेन, तशेंच जागोर करणाऱ्यां कडेन बी आमी उलयल्ले. कांय लोक सांगतात हांगा की खूब खूब वर्सां पयलीं हांगा जे कडेन आमी उबे आसात थंय शेतां आशिल्लीं आनी त्या शेतांक खावटी पडटालीं. म्हणून ह्या देवाक म्हणजे खाजनेश्वर ह्या देवाक लोकांनी साकाडे घालें आनी तुज्या नांवान त्या देवाच्या नांवान एक जागोर किंवा एक परब सुरू करतले अशें तांकां आंगवण केली. तेन्नाच्यान ही प्रथा सुरू जाली अशें कांय लोक सांगतात. हे प्रत्येक किंवा हे दंतकथेक अनेक वेगळी रुपां आसात. एक्झॅक्टली हें रूप खंयचें खरें आनी खंयचें फट आज आमकां सांगपाक कळना, कित्याक आफ्टर ऑल ही लोककला. सो लेट अस गो अँड सी वॉट दीस जागोर हॅज फॉर अस टुडे. आमी आयल्या जागराच्या मांडार. हेंच तें स्थान जे कडेन जागोर परफॉर्म केल्लो वता. हांगाच तें स्थान आसा जे कडेन अनेक पात्र येवन हो जागोर परफॉर्म करतात. आमचे बरोबर सद्या आसा शांबा शिरोडकर. नमस्कार. हे जागरान जी पात्रां आसतात तांचे बद्दल थोडी म्हायती आमकां जाय आशिल्ली. पयलें सोवांग आमचें बरबरयाचें कितें तेच्या उपरांत मागीर तो विदूशक येता. तेच्या नंतर राजा जो त्या विदूशका वांगडा नाचता सगळें. तेच्या नंतर आमच्यो 2 मायणी आहा त्यो येतात. तेंच्या वांगडा 2 जाण माय आसता तेय तेंच्या वांगडा नाचतात आनी भोंवर घालतात. तेच्या नंतर मागीर आमचे गडगडयाचें सोवांग भायर सरता. म्हणजे तोच आमचो हो देव जागरियो असो आमी तेचें सोवांग सगळे लोक पळयतात आनी तेच्या नंतर आमचो जागरायाचें हें फुडलो कार्यक्रम स्टार्ट जाता. पात्राचे म्हणजे जागरान ह्या जी पात्रां आसात मिक्स कम्युनिटींत दोनूय कम्युनिटी म्हणजे हिंदू आनी कॅथलीक जी पात्रां आसा ओरिजिनली जे आमचे एक सुरवातीक आमी भरभरिया म्हणटा ते फर्नांडीस घराण्यान हे पात्र ह्या घराण्यान हांगर लीड करपाक जाय. ते जेन्ना पात्र नाचतले तेन्ना फर्नांडीस घराणे
त्याच्या नंतर येता साईद. सारखे सुरवातीक हे पेरेरा घराण्याचे. पेरेरा घराणे, पण त्या घराण्यांतले लोक आपल्या पोटाक लागून खंय मुंबय गेले कामाक आनीक खंय गेले तेन्ना हे रेडकर घराणे करताले. रेडकर घराण्यान खूब वर्सां काम केलें हितून. आनी आतां तेंच्याय घराण्यांना ते साळगांवकार घराणे करता. कोण तरी उबो करपाक जावो, सो आमी कितें करता, पयलीं सदांच त्या पेरेरा घराण्यांक विचारता तुमचे कोण नासता जाल्यार सांगा, ना जाल्यार मागीर कोणाक तरी आमकां हांगर ते दिवचें पडटा पात्र. तो साळगांवकार जो आसा तेका ह्या वर्सा एक्सिडंट जाला, तो एक शिरोडकार घराण्यांचो करता. सो फुडल्या वर्सा तो सारको जातलो तो करतलो परत. सो आमी खंड पडोवंक दिना की हो पात्र ह्या वर्सा नाचोवंक ना, अशें जायना. कोणाक तरी त्या वर्सा उबो करता. त्याच्यानंतर येता फिरंगी राजा. फिरंगी राजा म्हणजे हो त्या टायमाक पुर्तुगालची रूल फिरंगेक म्हणटाले तांकां. सो तेंचो राजा एक दाखयला ह्या हितून. आनी ते करता डिसोजा घराणे. हे डिसोजा घराणे कितलींच वर्सां जालीं तेच करतात. मदीं तेंचो थोडे दीस कोण नासलो पळय तेन्ना शिरोडकार घराण्यांतले करताले. तू दिसता म्हाका हे जगाचो चोर. हांव ह्या जगाचो चोर न्हय, हांव ह्या वाटेचो वाटसूर. पूण तो कोण? तू हे वाटे जो वाटसूर आनी पूण जाशी जाल्यार तू हे गोंय रे कशें चलयशी. तू ह्या सगळ्या लोकांचे आयल्यान वयले दामून धरशी. जान विचारांनी कशाक घाली रे तुजे कुडीक घोबरात आनी तिबरात फार. बघा माझ्या फावा येते का? तू घोबरात आनी तिबरात फार घालच्या आधी वचोन बसतलो कोण टाकाना आनी गाजर हो कुमेर म्हणून पळयतलो आनी एकूच पाट म्हणून माझ्या जिवाची कशी बसतलो. यस्तेसाचे बस्तेसाव तुमका विनोद करता हांव. यस्तेसाचे बस्तेसाव तुमका विनोद करता हांव. जी माळणी आसात ते शिरोडकार घराणे करतात, त्यो अजूनही तेच करतात. आणि जो तेंचे घोव आसात, एक आसा फर्नांडीस घराण्यांतलो आणि एक दुसरो जो आसा तो डिसोजा घराण्यांतलो आसलो.
पूण तोय नासल्या कारणान आतां शिरोडकार घराण्यांतलो सुदन म्हणटा तो करता.